प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष जॉन फर्नांडीस बीजेपीचो एजंट राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो प्रदेश अध्यक्ष निकंठ हळणकारान प्रुडंटाच्या हेडोनाट हो सनसनाटी आरोप केलो। भाजपाक फायदो जावचो म्हूण तो मुद्दम युती मोडपाक भायर सरला। मात काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या हायकमांडाच्या युतीविशीं उलोवप चालू आसा। फाल्यां परां कितें तें थारतलें अशें हळणकार म्हणटा। 4 दीस पयलीं काँग्रेसीचे भुमिकेक बेजारून राष्ट्रवादीच युती मोडपाक भायर सरिल्ली। इतली वर्सां सामके बरे फ्रेंड म्हणून रावतकीर अकस्मात अशें कितें जालें की ब्रेकअप जालो? जशें म्हणटा तशें आमची ब्रेकअप जावना। आयज देशान बाकीच्या राज्यांनी पळय युती आहा ती ऑलरेडी जाल्या आनी उरल्या फक्त गोंया मर्यादीत उरल्या। आनी गोंयानूय ह्या आदी 2 इलेक्शनाक जाली, 2 असेंब्ली 2 लोकसभेक आनी ही तिसरी आमचे लोकसभेचें इलेक्शन आनी म्हाका दिसता आमच्या लोकसभेच्या इलेक्शनाक युती आसतली जातलीच। युती कसली की त्या तुमच्या विरुद्ध उलयता, तुम्ही तांच्या विरुद्ध उलयना, तरी आसा तुम्ही म्हणटात ते पार्टनर, ते म्हणटात आमकां पार्टनरशिप नाका, तुम्ही म्हणटात 12 तारीख मेरेन रावया, मोदी कॅन्डिडेट डिक्लेअर जातात। ही विचित्र परिस्थिती कशी दिसना? उलयतालो तेका ते तिकेटी बद्दल कितको स्टँडींग आसतलें हांव नकळो आनी तेज्या सांगण्यान युती तुटतली काय तिकीट दिवची ना। म्हाका दिसता अशें पळय उलयता ते वन वे ऑफ दे आर द बीजेपी एजंट्स। जीपीसीसी प्रेसिडेंट म्हणटात न्ही, जीपीसीसी प्रेसिडेंट तेका पासून तिकीट दिवपाक कितकी से आय डोंट नो। कितें म्हणटात की जीपीसीसीचा प्रेसिडेंट इज अ बीजेपी एजंट? 100%। काणकोणच्या कोसळिल्ल्या बिल्डिंगेचे केशीत 3 मुख्याधिकाऱ्यांक हायकोर्टान जामीन दिलो। दीपक देसाय, प्रदीप नायक आनी प्रशांत शिरोडकराक दरेकी 1 लाखाचो बॉन्ड आनी 2 शुअर्टी दिवंक सांगल्यात। पासपोर्ट पुलिसांचे स्वाधीन करचो पडटलो। काणकोण वाठारात तांकां पांय दवरूंक मेळचो ना। ते शिवाय क्रायम ब्रँचीत चवकशेक हाजीर रावचे पडटले। पालिकेचे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दितना, रिन्यू करतना आनी ओकुपन्सीत गुड्डुलसांव केलां म्हण 3गांकय भितर उडयल्ले। काणकोणचे रुबी रेजिडेन्सी कोसळपाचे केशीन हायकोर्टान 3 आरोपींक जामीन दिलो। दीपक देसाय, प्रदीप नायक आनी प्रशांत शिरोडकार 3 मुख्याधिकाऱ्यांक जामीन मेळ्ळा। मडगांवच्या सत्र न्यायालयान तांकां जामीन न्हयकारिल्लो। तांकां जामीन दिवप म्हळ्यार समाजाचेर ताचो वायट परिणाम जातलो अशें सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीशान म्हणिल्लें। हायकोर्टान आरोपींक कांय अटी घाल्यात। 3गांकूय दरेकी 1 लाखाचो बॉन्ड आनी तेच रकमेच्यो 2 श्युअरिटी दिवंक सांगल्यात। पासपोर्ट पुलिसांचे स्वाधीन करचो पडटलो। काणकोणा पालिका वाठारांत पांय दवरूंक मेळचो ना। ते शिवाय क्रायम ब्रांचीक जाय तेन्ना तांकां चवकशेक हाजीर रावचें पडटलें। बिल्डिंगेक पालिकेचे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दितना आनी रिन्यू करतना गुड्डुलसावा केला म्हूण तांचेर आरोप आसा। बिल्डिंग कोसळपान तांचो कांयच हात ना असो युक्तिवाद आरोपींच्या वकिलान हायकोर्टान केलो। तांकां तंत्रीक गजालींचो अणभव ना। पालिका अभियंत्यान दिल्ल्या रिपोर्टाच्या आदाराचेर तांणी लायसन्स दिले असो दावो तांणी केलो। आदलो मुख्याधिकारी दीपक देसाय म्हणटा शार आनी नगर नियोजनान प्रकल्पाक मान्यताय दिल्ली म्हूण प्रकल्प पास केलो। आदल्या मुख्याधिकाऱ्यान मान्यताय दिली म्हूण आपणे लायसन रिन्यू केले अशें प्रदीप नायकान हायकोर्टाक सांगलें। आपूण मुख्याधिकारी आशिल्लो तेन्ना बांदकाम पुराय जाल्लें, ताका लागून आपलो ह्या केशी कडेन कांयच संबंद ना असो प्रशांत शिरोडकाराचो दावो। हे केशींतले मुखेल आरोपी बिल्डर प्रदीप सिंग बिरिंग आनी जगदीप सहगल अजून फरारी आसात। पालिका अभियंतो अशांक नायक गांवकरय फरारी आसा। फ्रंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।